Hallelujah. Ergan Jesu. Ergan Jesu. Hoglap Jesu. Maiman Jesu. Stuti Jesu. Vandan Jesu. Hallelujah. 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 Baba बहिणीनो मुंतीच्या पेस्ताक आमी तयारी करनासतां देवान आमकां एक आपुरबायेचें कुटुंब दिलां आनी ह्या कुटुंबाची परब आमी आचरण करता आमच्या कुटुंबांत एक आवय दिल्या आनी ती आवय आमकां कितली मोगाची गी तशेंच आमकां सर्गींच्या बापान आमकां एक आवय दिल्या आनी ती जावन आसा मोरी माय प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 आमकां त्या आवय मारीपा देवान इतलो मोग दिला त्या आवय मारीपा देव आमकां हर एक दीस सांबाळटा त्या आवय मारीपात देव आमकां जे तो आमकां मोग करता तो मोग दिता जेजूक तिणें आमकां दिलो आनी जेजूक दिल्ले वरवीं सगळें कितें पळया देवाची भुरगीं आमचें भाग आमकां दिलें आनी देवान कितें तो मोग दिव्य सगळो मरिये मारीपात आमकां दिलो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 आमी बागी जावन आसा आनी त्या देखून आमच्या कुटुंबांनी आमकां दोगी आवयो एक संवसारी आवय आनी सर्गींची आवय एका रितीन आमकां दिसपट्टेपणी आमची संवसारी आवय सांबाळटा तशेंच देवाची माय मोरी आमकां ती सांबाळटा आनी आमचो पोस करता आमचो मोग करता भाव भयणीनो मुंतीच्या पेस्ताक आमी लागीं आसा परवा मुंतीचें पेस्त आचरण करता आसतना आमी प्रत्येक रितीन देवाक अर्गां दिवया मोरी माय आमकां ती ताणें दिल्लें पासत एक कुटुंब आमकां दिल्लें पासत आनी आयच्या आराधना वेळार भाव भयणीनो आमी सगळ्या कुटुंबा पासत मागो जाय आयचें आराधन कुटुंबा खातीर मागोवंक कित्याक बाबा भयणीनो एक ल्हानशें घडीत हांव तुमकां सांगून हें आराधन आरंभ करता एक भुरगो आपल्या आवय एक आवय आपल्या पुताक एक कागद बरयता पुता तुवें मुतीच्या पेस्ताक घरा ये जय आनी पूत आवय कागद बरयता फाटीं मम्मा हांव मुतीच्या पेस्ताक घरा येना मम्मा आमगेर मुतीच्या पेस्ताक एका वर्सा आमी शिरोतेचेर जेवचें न्ही गे म्हाका बरें जातालें तें पूण ह्या वर्सा मम्मा आमच्या घरान समाधान ना तूं आनी डॅडी उलयनात आमच्या घरांत राग आसा आमची शिरोती पिनल्या वट्ट्या शिरोतेंत मम्मा कशें जेवचें वट्ट्या शिरोतेन मम्मा कशें जेवचें भावा भयणीनो कितलींशीं कुटुंबां वट्ट्या शिरते बरी जाल्यांत पिंजोन गेल्ल्या शिरते बरी जाल्यांत त्या शिरतेन कशें जेवचें कशें देवाचो मोग आमी अनुभव करचो आमच्या कुटुंबांनी राग आसा जाल्यार आमच्या कुटुंबांनी द्वेश आसा जाल्यार आमच्या कुटुंबांनी एकामेकाक उलयनात जाल्यार आमच्या कुटुंबांनी एकामेकाचें तोंड पळयनात जाल्यार कशें मोतीचें पेस्त करचें आज आमी देखून असल्या कुटुंबा बसत मागया सक्कड कुटुंबांनी आज देवाचो मोग भरचे सक्कड कुटुंबांनी ह्या मोतीच्या पेस्ताक एकवट आसचे त्या देखून उंड्या रुपारसच्या जेजूक आमचे मदीं तो येता हर एक कुटुंब आमी ताका समर्पया हर एका कुटुंबा पासत आमी मागया दिंबेर पडया आनी हर एक कुटुंब जेजूच्या पांय तळी आमी समर्पया Sacramenta Aradan
आराधन आराधन स्वादी sacramenta भक्ती मना कलत्या कळजा करता तुका नामान भक्ती मना कलत्या कळजा करता तुका नामान आराधन आराधन स्वादिक sacramenta सौम्या जेसू आम्ही तुका आराधन करता जिवीत असो उंडो तूं या संवसाराक आमकां सगळ्यांक जीव दिवंक आयलोय सौम्या आमच्या आत्म्याक तूं काण जावन या संवसारांत आयलोय भुकेल्ल्या आमच्या काळजांक मोग जावन तूं आयलोय राग आनी द्वेष असल्या मनशाक राजी करूंक तूं आयलोय कोणाकी बॉक्सने नातले तांकां बॉक्सूंची सकत दिवंक तूं आयलोय वांटे फांटे जाल्ल्यांक एक करूंक तूं आयलोय जेसू मनशां मदें तूं जियेलोय मनशां मदें तूं भोंवलोय फुटोन तुटोन गेल्लीं काळजां एकवट आयली सौम्या कितें व्हरतो तुजो मोग त्या मोगान जेजू मनशां तुवें सांगता हाडली सौम्या आज आमचो संसार तुका समर्पण दिता आमची पवित्र सभा तुका समर्पण दिता आमची क्रिस्तांव समाज तुका समर्पण दिता सौम्या फुटोन गेल्ल्या काळजांक जेजू आज तुवें एक करीचे सौम्या कोणाच्या घरांनी मोग ना थंयसर तुवें मोग जावन परत येजे जेजू खंयसर जेजू एकामेका राग द्वेष आसा थंयसर तुवें मोग जावन तांकां सांगता हाडीचे जेजू रागाचो उजो कुटुंबांनी पेट्टा तो बसमिता तो कुटुंबां पाड करता तो कुटुंबां नाश करता तो सौम्या तुवें पालवयचे सौम्या पालवयचे ह्या खातीर आमची कुटुंबां तुका समर्पित हांव आमची कुटुंबां तुका भेटोवन दिता हांव आराधन तुका जेसो जिवितासो उंडो तूं आमकां मोगासो जिवितासो उंडो तूं आमकां मोगासो क्रास्त व्हरतो आमच्या आत्म्याचो क्रास्त व्हरतो आमच्या आत्म्याचो तुजो सांगत शेतांव तुजी कृपा लालेतांव तुजो सांगात शेतांव तुजी कृपा लालेतांव खरी एक दिसा भोगच्याक तुका आमी अत्रेकतांव हर एक दिसा भोगच्या तुका आमी अत्रेकतांव आराधन आराधन स्वादी sacramenta आराधन आराधन स्वादिक sacramenta भक्ती मोनान कलत्या काळजान करता तूं
सोम्या ह्या संवसारांत उजवाड जावन जेजू तुवें येजय. सोम्या 2000 वर्सां आदीं संवसाराचेर काळोख पडुल्लो. मनीस भाताक म्हणल्यार काळोखांत घुस्पडतालो, वाट चुकतालो सोम्या. आनी ह्या काळोखी संवसाराक उजवाड जावन तूं आयलोय. वाट चुकल्यांक जेजू तुवें वाटे काडली. राग द्वेश आसल्यांक जेजू मोगांत एकवट आयली. काळोख आसले कडेन उजवाड जावन जेजू तूं आयलोय. तुजें तें उतार जेजू मनशांक उजवाड दिवंक पावलें, मनशांक संतोश दिवंक पावलें, मनशांक जीव दिवंक पावलें. सोम्या मरण पावल्यांक जिवंत करूंक लागलें. सोम्या आमची कुटुंबां तुका भेटयता हांव. आयच्या ह्या संवसारांत जेजू आमच्या कुटुंबांनी काळोख भरला, अंधकार भरला. मागणी नातली कुटुंबां सोम्या कितली आमच्या आज. सोम्या तुका आमच्या कुटुंबांनी पयस केला. मागणे रजार ना सोम्या कितलेशा कुटुंबांनी. संवसारी आशा, संवसारी जिवीत, संवसारी ओडण्यो, वस्तू, पैसे, भांगार, आस्त, बोदीक हाच्या फाटल्यान मनीस धांवन आसा. सोम्या खर्चांनी तुका जागो ना, कुटुंबांनी तुका जागो ना. सोम्या आमच्या कुटुंबांनी काळोख भरून गेला. आनी त्या देखून जेजू आमची कुटुंबां आज राग द्वेशान भरून गेल्यांत. पती पत्नी मदें कितल्या जाणां तेणी उलोवणें ना. सोम्या आवय बापूय भुरग्यां मदें उलोवणें ना. भाव भयणी एकामेका रागान द्वेशान जियेता. सोम्या खंयसर सोम्या बरें मोतीचें फेस्त आमी करचें. सोम्या कशें आमी सांगाता बसून ती कणशी जेवची. सोम्या मोगनातल्या घरांत कशें आमी जेवचें. सोम्या तुजी गरज आसा. काळोख बुडल्या घरांनी आज तुवें परत जल्मून येजे जेजू. आमच्या कुटुंबाच्या वडिलांक जेजू तुवें उजवाड दिजे. आमच्या पती पत्नीक जेजू तुवें उजवाड दिजे. आमच्या भुरग्यांक आनी तरणाट्यांक जेजू तुवें उजवाड दिजे. आमच्या घरांनी वाड चुकल्यांक जेजू तुवें उजवाड दिजे. सोम्या आमच्या काळजांनी तूं ये. तुका आमी आराधना करता. आमची कुटुंबां तुका समर्पिता. संसारा सो उजवाड तूं काळोख धांवडाव सो. समाधान सो प्रकाश पांको सो. समाधान सो प्रकाश पांको सो. तुका मेळो काशेतांव आत्मीक सकत लालेतांव. तुका मेळो आशेतांव आत्मीक सकत लालेतांव. खरी एक दिसा भोगूंक शांती आमी अत्रेकतांव. एक दिसा भोगूंक शांती आमी अत्रेकतांव. आराधन आराधन स्वादी सक्रामेंता. Sacramento. भक्ती मनान कलत्या काळजान करता तुका नामान. घालत्या कळसां करता तुका नामान. आराधन स्वादी सक्रामेंता. आराधन स्वादी सक्रामेंता. जेजू 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 जेजू
I adore you, Jesus. I believe you and trust you, Jesus. You are my Lord and my Master, Lord. I believe you, Lord. I love you, Lord. You love me, Lord. I believe I offer my everything. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. इकडे बोर उंड्या रुपारसच्या जेजूचेर आमची दिश्ट घालया. आमचे जिवीत ताका समर्पया. आमचे कुटुंब ताका समर्पया. वस्तू जेजू नजरेच्या भगवंत कुटुंबांत जियेलो. कुटुंबाची जिणी कितें म्हूण तो जाणा आसलो. आवय बापेक खाल जावन चललो. आवय बापेक समजोन गेल्लो तो जियेलो. तोच जेजू आमचे मदें उंड्या रुपार आसा. तुका आनी म्हाका तो समजता. तुज्या आनी म्हजे कुटुंबांत जिवीत तो समजता. तुज्या आनी म्हज्या काळजांतली भोगणां तो समजता. तुज्या आनी म्हज्या मोतींतलें दूख तें समजता. हे घडी भर आमचे कुटुंब ताका समर्पया. त्या जेजूची सकत आमचे दिवाळटा. ह्या उंड्या रुपारसच्या जेजूतान 2000 वर्सां आदीं कितली सकती वाळली. ताची ती पवित्र सकत मनशाचे काळजां परिवर्तन करचे तसली सकत. पयस केल्ल्यांक वाटेक फाटीं हाडची सकत. मनशांनी नवेपण हाडची सकत. मेल्ल्या मनशान जीव करची ती सकत. खंयच्यो मारेकार पिडा पर्यंत गुण करची ती सकत. देवसराच्यो सक्ती मनशांक सोडवेची ती सकत. हर एक जेजू ती आसली आनी तीच सकत म्हजे ती आनी तुजे ती आसा. ते जेजूक आमी समर्पया. ते जेजूक आमी हरसिया. उत्पत्ती ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 1 आणि 20 आणि 4 अशें म्हणटा. आरंभाक देवान आकाश आनी पृथ्वी रचली. पृथ्वी निराकार आनी रिती असली. आदी सगळ्याचेर अंधकार बरो नासलो आनी दैवीक वारें उदकाचेर मारतलें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. बाबा भयणीनो, सुरवेर पृथ्वी आसली. उदीक रिती आसली. ही पृथ्वी जेजून देवान आपुरबायेन ही सगळी आपली रचना ताणें सृश्टी करून ती पृथ्वेक आकार दिलो. आनी 20 आणि 4वें वाक्य आमकां सांगता. देवान म्हळें पृथ्वेचेर सर्व जिन्साची प्राणी उत्पन्न जावं. जानवरां, जीवदाळी, रानवत, मनजाती, सर तरेच्यो मनजाती सक्कड देवान सृश्टी केलें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. देवाक आमी हरसिया. बाबा भयणीनो, पयल्या सुवातेर देवान हो संवसार रचलो. ह्या संवसारान देवान आकाश रचलो, भूमी रचली, दर्यो रचलो, न्हंयो रचल्यो, रूख झाडां रचली, मनदाती रचल्यो, मासल्यो रचल्यो. कितें रचूंक ना ह्या पृथ्वेचेर. हर एक अजाप. भावा भयणीनो, आमी पळया, हांव पोर थोड्या तेंपा आदीं नर्सरी गेल्लो आनी थंयसर थोडीं झाडां हाडलीं आनी हांगासर लायलीं. तीं झाडां थोडीं बरीं येयलीं आनी थोडीं झाडां इतली पोस केल्यार ती मेलीं. त्या झाडांक करूं म्हाका जावंक ना. पळया, खंय नर्सरींतल्यान हाडलीं 4 झाडां, तीं पोसीचे जाल्यार कितली जतन केल्यार तीं थोडी बडी मरतात. पूण देवाच्या सृश्टींत हांव इतले मनशाचे दोळे पळोवंक पावना ते तितलें देवान सृश्टी केलां. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. तुमचे एक घडीभर तुमच्या बंधुनी दिश्ट घाला. पळया,
तुमचें तें घर तुमी रावची तें वस्तेचें घर, त्या घरांतले वस्तू, त्या घरांत कितें ना आमचे कडेन पळया. तुमी न्हेसले ती मुस्ताकी अपुरबायेची ती कशी जाल्या. मनशान जर तरें केलां जाल्यार देवान तें दिल्लें ह्या सृश्टींत. देवान दिल्ली ती बुद्वंतकाय, देवान दिल्ली ती जाणवाय, हें सक्कड पळयत आसतना आमी निजाके देवाक सूंक जाय. भावा भयणीनो, केदी व्हडली देवाची सकत. आनी देवान हो संवसार रचलो आनी परत देवाचें उतर मुखार वचून सांगता आमकां. उत्पत्ती ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 20 आनी 6 आमकां सांगता देवाचें उतर. देवान म्हळें 20 आनी 6वें वाक्य आमकां सांगता, आमच्याच सारकें सो आनी रुपाचो आमच्या मनशाक आमी रचोया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. पळया, आमच्याच सारकेचो मनशाक रचोया. आनी 27वें वाक्य सांगता, देवान मनशाक आपल्या सारकेचो रचलो आनी ताच्या सारकेचो मात्र न्ही, दादलो आनी स्त्री करून ताका रचली. देवान ताका म्हळें आशिर्वाद दिलो आनी म्हळें वाडा सडा आनी संवसार भरा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. बाबा भयणीनो, देवान म्हाका आनी तुमकां देवाच्या सारक्याची आनी सुरपाची आमी पळय आमचें भाग केदें व्हडलें. मनशांक आमकां ताचे सारकें दिलां. मंद ती आसा तितल्यो संवसारांत ती सहर रचना आसतात, पूण मनशाचें रूप ताका दिवं ना. मनशा दिल्ली जाणवाय ताका दिवंक ना. मनशा दिलो आत्म ताका दिवंक ना. पूण देवान आमकां दिलां आनी त्या देखून देवान आमकां कितें केलां? मनशा रुपार रचलां. दादलो आनी स्त्री करून रचलां. कुटाम जावन रचलां. एका दादल्यान आनी स्त्रीन सांगात हेजे भुरग्यां बाळांक तांणी जल्म दिवचे, एक कुटाम जावन जियेचे, मगा स्वरूपकार जायचे. पळया, एक कुटाम देवान आमकां दिलां. आमकां सांगतपणान जिवंक देवान आमकां फावो केलां. केदें व्हर तें आमचें भाग्य. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. अर्गान जेजो, अर्गान जेजो, होगलाब जेजो, महिमान जेजो, स्तुती जेजो. बाबा भयणीनो, देव मनशाक रचता मात्र न्ही, देव मनशाक पसता. उत्पत्ती ग्रंथ अध्याय 20 आनी 9वें वाक्य मी पळयता. देवाचें उतर आमकां सांगता. पळया 20 आनी देवान म्हळें आपले सगळे रस्त पृथ्वी वयली सर बी दितली, झाडां बी वाचलेल्या फळांचे सर रूप तुमकां हांव काण जावन दितां, तुमच्या काना खातीर दितां. देवाने सगळें आमकां पोसूंक अशें पृथ्वीन सगळें दिलें. आमकां एक दीस म्हणी भुके नासतना रावोंक देवान आमकां दिलां, जेवंक दिलां, खावंक दिलां, पियोंक दिलां, दिसभर तो ग्रास दिला. कितें उणें आसा आमकां? आमचे दिसती बागी. बाबा भयणीनो, आमकां देवा ती निजाकी आमी देवाक रचय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. अर्गान जेजो, होगलाब जेजो, महिमान जेजो, स्तुती जेजो, वंदन जेजो. भावा भयणीनो, आनी एक मेट देव मुखार वेता, आनी एक देव मुखार वेता. एक इजाया प्रवादीचें पुस्तक आमी पळयता. अध्याय 7 वाक्य 14वें वाक्य आमी पळयता. इजाया प्रवादीचें पुस्तक अध्याय 7 14वें वाक्य आमकां सांगता. पळया देवाचें उतर. आनी देखून सर्वेस्वर तुमकां एक कुणां दितलो. पळय, एक तरणाटी स्त्री गर्भेस्त आसा, ती एका पुता जल्म दितली आनी इमानुएल म्हण ताका नांव दवरतले. वायट सोडून बरें विसोंक मनशांक भुरग्यांक कळी जाय तर तो दय आनी मोव खातलो. कित्याक वायट सोडून बरें कळी जावच्या आदीं तूं भियेताय त्या दोगां रायांचो देश निर्जन जातलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आमकां देवान सोडवणेची भास दिली, मात न्ही एक आमकां आवय दिली. कितें इजाया प्रवादीच्या पुस्तकांत सांगलें की लोकाच्या वांजेलान देव थंयसर न्हीज करता. थंय इमानुएल जल्मतलो म्हूण एक बडवो मोरये दिश्टी पडटा आनी सांगता, पळय तूं गर्भेस्त जातली, एका पुताचो जल्म दितली आनी इमानुएल म्हण ताका आपयतले. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. एक बर आमी उबे रावया भाव भयणीनो, सक्कट देवाची स्तुती करया. आनी इतलें देवान आमकां केलां. देवान आमकां हो संवसार दिला. देवान आमकां मनताच्या सारकेची सुरपाची करून रचल्यान देवान आमकां कुटाम जावन जिवंक दिलां. आनी मुतीच्या पेस्ताक आमी तेंचं आचरण करता आनी मोरयेक आमी मान करता. त्या आवयक आमकां दिलां. त्या देखून सक्कट आमी देवाची स्तुती करया. इतलें आमकां केल्ल्या देवाक.
येया स्तुती करा, येया गायन करा. येया स्तुती करा, येया गायन करा. येया नमन करा, येया प्रणाम करा. येया नमन करा, येया प्रणाम करा. सकळा मी हरसिया, सर्व मिळून वर्णिया. सकळावे हरसिया, सर्व मिळून वर्णिया. धन्य देवा ताच्या नावा गीता मी गाऊया. धन्य देवा काच्या नावा गीता मी गाऊया. ओसाना 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 देवा बापा. होसाना 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 देवा बापा. ओसाना 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 देवा बापा. होसाना 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 देवा बापा. येया मोगान येया, पोऱ्या मनान येया. येया मोगान येया, गोऱ्या मनान येया. येया सोमेस येया, खालत्या पोणान येया. येया सोमेस्तेया कलत्या मोनान येया. सकळा मी हरसिया, सर्व मिळून वर्णिया. सकळावे हरसिया, सर्व मिळून वर्णिया. जेजू सोम्याक सोडवून दाराक अर्गामी दिव्या. जेजू सोम्या सोडवून दाराक अर्गामी दिव्या. ओसाना 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 जेजू राया. होसाना ओसाना 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 जेजू राया. ओसाना 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 जेजू राया. होसाना ओसाना 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 जेजू राया. येया तुम्ही येया, नितळ जाऊन येया. येया तुम्ही येया, भीतर जाऊन येया. येया धावून येया, कुरपा जोडून येया. येया धावून येया, कृपा सोडून येया. सकळा मी हरसिया, सर्व मिळून वर्णिया. सकळावे हरसिया, सर्व मिळून वर्णिया. पवित्रज्ञा कृपेवंताक प्रणाम करिया. पवित्रता कृपेवंताक प्रणाम करूया. ओसाना 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 पवित्रता. होसाना 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 ओसाना पवित्रता. ओसाना 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 पवित्रता. ओसाना 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 पवित्रता. अल्लेलू अल्लेलू अल्लेलुया अल्लेलू अल्लेलुया. अल्लेलू अल्लेलू अल्लेलुया अल्लेलू अल्लेलुया. अल्लेलू अल्लेलू हालेलुया 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 हालेलुया
घडीभर आमचे हात आम्ही आमच्या हृदयात दवरया. देवाचें उतर आतां आमी आयकूंक येता. आज येवन देवाचें उतर आमच्या काळजांत आमच्या कुटुंबांनी येसय. या घडी आमी जेजू कडेन मागया. सुमयान जेजू तुज्या पवित्र आत्म्याक आमचे सोमयान जेजू आमचे काळजां पवित्र कर ह्या घडये. सोमयान जेजू आज आमी आयकोचें उतर आमच्या घरांनी पावोवन दी. सोमयान जेजू तुजें उतर समाधान हाडलेलें आमच्या घरांनी समाधान हाडून दी. सोमयान जेजू तुजें उतर 2000 वर्सां आदी मोग हाडलेलें आमच्या घरांनी मोग हाडून दी. सोमयान जेजू आमच्या घरांनी आमकां दैवीक संतोष दिल्लें तें उतर आज आमच्या कुटुंबांनी घरांनी संतोष हाडून दी. एकामेका सांगता एक वटोवन दी. कडेन आमी मागया जेजू कडेन. देवाचें उतर आज आमकां आमची काळजां तें आपडतलें. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. लोका प्रमाणे जेजू क्रिस्तची शुभ वार्ता. उपरांत जेजू तांच्या संगता नजरेताक पाटी आयलो. तांकां दोकाल जावन जियेलो. पूण ताचे मातेन ह्यो संगती आपल्या अंतस्करणांत जगोवन दवरल्यो. आनी जेजू देवाक आनी मनशाक मानवलो जावन जाणवायन आनी प्रायेन वाटलो. देवाचें उतर ये वखणी तुका क्रिस्ता. ही घडी बोर बसया भाव भयणीनो. एक ल्हानसो नियाळ आमी ह्या उतराचेर आमी करया. बाबा भयणीनो, थोड्या दिसां आदीं म्हज्या ऑफिसा मुखार हांगासर एक आवय एक बापय आपल्या भुरग्याक कण घेवन आयली आनी म्हणूंक लागली, फादर म्हज्या भुरग्याक केलें तुमी कावन्सिलींग करीजे. हांव भुरग्या लागीं उलोवंक लागलो आनी ह्या वेळार आवय बापूय सांगूंक लागली, फादर आमचो भुरगो असो प्रॉब्लेम आसा, मोबायलाक एडिक्ट जाला. राती 2 जाणां फादर. 6वे क्लासीचो भुरगो, 6वे क्लासीचो. राती न्हिदना, मोबायलार आसता. राती 1 वरां म्हणसर चाट करता फादर तो. आमी सांगल्यार आयकना, मोबायल दिना ते गलट असो करता. एकच सपोत, एकच सपोत. तो आयकना फादर. हांव भुरग्या लागीं उलयलो. भुरगो म्हणालो म्हजे कडेन, फादर ल्हानसो भुरगो. हांवें सांगलें, पुता तूं कित्याक चाट करताय? रातीच्या त्या वेळार 11 वरार तूं ल्हानसो भुरगो, तूं कित्याक चाट करताय? तूं एडिक्ट जाल्यार कश्ट नेत्यांतले भायर येवचें. तूं ऑलरेडी एडिक्ट जालाय. तुजे मुखले लायफ पाड जाता न्ही. हांवें समजायलें ताका. आनी तो म्हणालो, फादर म्हाका फ्रेंड्स नात, म्हाका उलोवंक कोण दिनात घरा. हांवें कोणा कडेन उलोवचें? डॅडी मम्मी कडेन मात घे, ती म्हजे बरें उलोवंक तांकां जायना. भुरग्यां म्हाका कोणा कडेन उलोवचें? तुज्या घरा कडेन तेणें कोणी भुरगीं नात गे बा, कोणी तेणें नात गे. ना फादर आमच्या घरा कडेन तें कोणी नात. आसता रे डॅडी मम्मी कोणा कडेन वचोंक उलयनाका म्हणटात म्हाका. सोडनात खंय वचोंक नाय. कोणा कडेन उलोवचें? बाबा भयणीनो, विशय आमकां समजता. एकल्या मनशाक सांगातपण तेजे. आजकाल आमी जाणा, आमकां आमच्या आवय बापायक मस्त जाणांक सकाळां एकच भुरगें.
आवय बापूय चिंतात म्हजो भुरगो एकत आनी त्या देखून हांव ताका गम्मत खावंक दिता, जेवंक दिता, न्हेसोंक दिता, पोर दिता, मोबायल दिता, वस्तू दिता आनी म्हज्या भुरग्याक हॅप्पी दवरता. पूण बाबा भयणी, जर तर त्या भुरग्याक ताच्या कंपनीची, ताच्या सांगातपणाची, ताच्या प्रायची भुरगीं ताच्या सांगाता उलोवंक ना जाल्यार त्या भुरग्याक सांगातपण ना आनी भुरगें सांगातपण आशेता. आनी ते सांगातपण एक आवय बापायन आवय सोमोग दिवयेत, बापूय सोमोग दिवयेत, पूण सांगातपण ज्या भुरग्या सोमोग दिवंक जायना. आनी त्या देखून आधुनीक समस्या म्हणटाना भुरगीं हिस्काला येताना हें सांगातपण ताका मेळटलें. आतां हें कोरोना येवन हिस्कालाचें अशें भुरग्यांचें सांगातपणी ना. भुरगीं एकसुरी जाल्यार आनी मस्तू भुरगीं ह्याच रितीन मोबायलांक एडिक्ट जातेच आसात. हें दुरंत. बाबा भयणीनो, कितें विशय हांव सांगूंक अत्रेकता आशेता. बाबा भयणीनो, आज आमची कुटुंबां पाड जातात जाल्यार कित्याक एक गरजेचो विशय आज हांवें तुमी समजत जाल्लो जावन आसा भगवंत कुटुंबांत. जेजू मोरी आनी जुजेच्या घरांत सांगातपण आसलें, सांगातपण आसलें, एकामेकाक समजून काण घेवचें. आनी जेजूय ताच्या सांगातपणाक तो भायर वेतलो, जाणट्या लगीं उलयतलो आनी मोरी आनी जुजे हर एकांती ताकाय सांगात दिताली. आवय आवयसो पात्र खेळटाली, बापूय बापूयसो पात्र खेळटलो, पूत पुतासो पात्र खेळटलो. आनी त्या देखून आमी देवाचें उतर आमकां सांगता, जेजू जाणवायेन आनी पवित्रत्व्यान बरोवन वाडलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. बाबा भयणीनो, आज आमी चार संगती समजूंक जाय. पयल्या सुवातेर आमच्या कुटुंबांनी आमकां सांगातपण गरजेचें. जर आमची कुटुंबां आज फुटतात जाल्यार आमच्या कुटुंबांनी संतोश ना जाल्यार, जर तर आमचे पुर्वा मोंतीचें पेस्त आमच्या काही दैत्या कुटुंबांक आचरण करूं जायना, भुरगीं जर तर आवय बापायक पळोवंक येनात, खंय आवय बापाय म्हातारी आवय बापाय एक सुरी आसात, मोतीच्या पेस्ताक सांगाता नवें जेवचें भाग तांकां मेळना जाल्यार बाबा भयणीनो, हाका कारण आमचें तें सांगातपण ना. आमी एक सुरीन जाल्या आनी जर आमी तोडीन जेवता तरी नांवाक मात्र, नांवाक जेवता पूण काळजां आमची सांगातपणान नात. देवाचें उतर आमकां सांगता हेच्या वांजेलान, जेजू तांच्या सांगाता नजरेताक फाटीं आयलो. कित्या खातीर? कुटुंबान जियोवच्या खातीर. आज जेजू पळयता आमी, जेजू कुटुंबान जियोवच्या खातीर तो आयलो. देवाळाक तो गेल्लो, थंयसर म्हज्या बापाच्या घरा हांवें आसा थंय तुमी नेणा आसल्यात गे म्हूण तो सवाल करता जुजेक आनी मोरये. तरी पूण तो फाटीं येता आपल्या आवय बापूय सांगता जियोवच्या खातीर. आनी अशें कुटुंबांतलें सांगातपण तें दिवच्या खातीर आनी घेवच्या खातीर. भावा भयणीनो, एकसूरपण मनशाक जायते बटी कश्टाचें. कित्याक आज आमची काजारी जोडी तांचो एकवट फुटता. कितली आज डायवोर्स जातात. कित्याक आमच्या गोवा बायलांक मस्तू जाणांक आज सांगतपण ना. काजार जाल्यार सांगता आसात पूण सांगतपण ना. सांगत रावचें दुसरें, सांगतपण दुसरें. सांगत रावचें म्हळ्यार सांगता जिवचें, सांगता जिवचें भोवचें. सांगतपण म्हळ्यार व्यक्तित्व वांटून घेवचें, बोगणांनी वांटून घेवचें, काळजां म्हणून समजूचें. तें सांगतपण तें ना. देखून आमची काजारी जोडी जायतीं काजारां फुटतातच. सांगतपण नातले बरी. आमच्या आवय बापायक आमची भुरगीं व्हरून प्रायवंताच्या घरांत दवरतात. कित्याक सांगतपण ना. सांगता जियोवंक येना थोडे फुडें, सांगतपण येना. देखून ती एकसुरें जातात. कांय न्हय तर घरा एकसुरें मरच्या बदला खंय थंय म्हणी गेल्यार मीस म्हणी मेळटा. ते सांगता म्हणी म्हातारी आमच्या सारकी आसता ती तांचे कडेन उलोवन येत, चार गजाली मान जेव येत म्हणल्यार आशेन बिरमोत ती प्रायवंताच्या घराक येतात. एकसुरपण. भाव भयणीनो, देखून आमकां सांगतपण गरजेचें. जेजू दुसरें जावन आसा. जेजू तांकां काल जावन जियेलो. जेजू कालतेपणान जियेलो, कालपणान जियेलो.
खालपणान जिवचे म्हळ्यार कितें देवाचें येवजन स्विकार करचें जेजू देवा सपूत जावन वतलो तरी तो बापाचें येवजन तपना कितें आसा 30 आनी 3 वर्सां ताजें मिसांतलें तातूंत 30 वर्सां कुटुंबान जियेचें म्हणलें बापाची खुशी तो जाणा आसलो आनी त्या देखून तो कुटुंबांतान भायर वचूंक ना आवय बापूय सांगता जियेलो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया त्या देखून भाव भयणीनो आमच्या जिवितांत आमी सगळ्यांनी जर तर आमची कुटुंबां बरी जावंक जाय आमच्या कुटुंबांनी संतोश आसूंक जाय आमच्या कुटुंबांनी समाधान आसूंक जाय आमी सगळ्यांनी काल्पनान जिवंक शिकचे देवाची खुशी स्विकार करीचे एक गोवाक कितें देवाची खुशी एका बायलेक कितें देवाची खुशी एका पुताक कितें देवाची खुशी एका धुवेक कितें देवाची खुशी एका आवयक कितें देवाची खुशी ती सगळी आवय बापूय हकळे आमी एक आमची देवाची खुशी हांवें आनी तुमी स्विकार करूंक शिकचे खालतेपण खालपण आनी त्या देखून नजरेचें बागेवंत कुटाम तें आपुरबायचें कुटाम जालें तिसरें मोरयेन सर संगती आपल्या काळजान जगोवन दवरल्यो अंतस्करणान जगोवन दवरलो अंतस्करण म्हळ्यार कितें अंतस्करण देवाचो ताळो देखून तिणें खंयसर हर एक संगती ती व्हरोन पळयतली मोरयेन जगोवन दवरलें म्हणजे ताचो अर्थ मोरी खंयच्योय संगती व्हरोन पळयतली अंतस्करणांत कित्याक थंयसर देवाचो ताळो आयकता आज आमकां अंतस्करणां आसात गे आमी व्हरोन पळयता गे कितें हांव करतां कितें हांव उलयतां कशें हांव जियेतां हांवें करचें सारकें गे सूख गे व्हरोन पळयता गे आमी अंतस्करणांत व्हरता गे अंतस्करणांत जगोवन दवरता गे त्या देखून आमी वाट चुकता भाव भयणीनो देखून आमी धरिल्ली ते दवरी म्हणून ह्यान गुंज पडय ह्यान रच्चे पडय म्हणून तुडे ते सांगणें आसा म्हजें ह्यान गुंज पडय ह्यान रच्चे पडय हांव म्हजें तूं तुजें हट्ट कित्याक थंयसर समजून येना भाव भयणीनो असलें कुटाम पाड करता आनी अकरेचें जेजू मनशांक आनी देवाक मानवलो जावन जियेलो अकरेचें देवाक आनी मनशाक मानवलो जावन जेजू जियेलो ताचे उद्देश तो जावन आसलो आवय बापायक मानवचें देवाक मानवचें आज आमच्या मतीन तें आसा गे आमच्या भुरग्यांत हें आसा गे आमचें तें आसा गे एका पतीन मानवचें म्हूण एका पतीन भोगता गे या एका पतीन मानवचें म्हूण भोगता गे या आमी जिवची जिणी देवाक मानवचें म्हूण आमी भोगता गे आमी भुरगीं आमकां इल्लेशें मिशो पडटना आमी चिंता व्हड्ड जाल्या म्हूण आवय बापायनी व्हरता जाल्यार आमी शिकल्या म्हणून पूण आमी देवाक मानवता गे आवय बापाय मानवता गे आनी चिंता गे आमी भुरगीं भाव भयणीनो ह्यो संगती आमी चड संगती अवकाश ना भाव भयणीनो तरी पूण ह्यो संगती मोती करुया आमच्या कुटुंबां देवाक भेटया जेजू तरशी आमी या एक घडी पोर आमचे काळीत म्हूण जेजू थंय भेटया ह्या घडये मागया आमी प्रत्येक तरान पयल्या सुवातेर आज आमी कुटुंबां बसत मागया आमचे कुटुंबांनी जेजूक भेटोवया आमचे कुटुंब जेजूक भेटोवया ह्या घडये आमच्या कुटुंबांतली हर एकल्या मनशांक आमच्या आवय बापायक प्रत्येक तरांतल्यान आमचे घरांत पती पत्नीक आमच्या भुरग्यांक आमच्या तरणाट्यांक आमी जेजूक भेटोवया मोतीचें फेस्त येयलें आज खंयच्या कुटुंबांनी राग आसा तांकां आमी जेजूक भेटोवया खंयच्या घरांत समाधान ना तांकां आमी जेजूक भेटोवया खंयच्या घोव बायलां मदें राग आसा द्वेश आसा तांकां आमी जेजूक भेटोवया खंयची भुरगीं आवय बापायक आयकना तांची तूं खुशी करतात जेजूक भेटोवया खंयचे तरणाटे आवय बापायक कॅर करिना तांचे संवसार म्हूण चिंतात आनी वायट वटेन तांकां आमी जेजूक भेटोवया कुटुंब पाड करच्या मनशांक कोण कुटुंबांत आसून कुटुंबांत वीक घालन म्हणले बरी नाका जाली चिंतना घालन द्वेश घालन कुटुंबां पाड करतात तांकां आमी जेजूक भेटोवया सगळे ह्या घडये जेजू कडेन मागया आमच्या कुटुंबांत जेजू जमियांचे आमची कुटुंबां तुका भेटयता सोम्या जेजू आमच्या कुटुंबाचेर आज दिश्ट घालचे जो आमच्या कुटुंबांनी काळोख आसा आमच्या कुटुंबांनी राग आसा आमच्या कुटुंबांनी द्वेश आसा जेजू आज मोतीचे पेस्त जेजू आमकां खरो गो आमचे ते संतोष ना जेजू जेजू आमच्या ह्या मोतीच्या पेस्ताक आमी आत्मीक तयार करूंक वगर जेजू आमच्या मदेलो राग सोडूंक जेजू आमच्या घरान मोग दी जेजू आमच्या घरान समाधान दी जेजू आमच्या घरान कोण बक्षिनान ताका बक्षुची सकत दी जेजू
आमच्या घरान कोण कितली वर्स सांगत रागार असतात न्ही उलोवचे बरी करचेचो दुस्मान काय सोडचे बरी करचेचो आमच्या घरान आमाल पिवण्या बाली जालें जेजो पियोनचे सोडनो घरा येवन मोगान जियोंक समयान जेजू तांकां कृपा दी आमच्या कुटुंबां तुका भेटयता हांव वाट चुकल्या भुरग्यांक जेजू तुका भेटयता हांव आमची भुरगीं व्हडतलीं म्हूण चिंता आवय बापूचे उतार आयकना जेजो त्या भुरग्यांक जेजू तुका भेटयता हांव समया तुजे सगत आमच्या कुटुंबांनी वळय आमचेर आशिर्वाद घाल मागयान जेजू हालेलुया 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 समया जेजू आम आशीर्वाद घाल दैविक सुखद हालेलुया 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 कुटुंबात म्हज्या घरात म्हज्या कुटुंबात म्हज्या घरात म्हज्या जेजू जेजू तूं ये रावक जेजू तूं ये जेजू जेजू तूं ये रावक जेजू तूं ये मागया आमी यागडी चलयां खातीर मागया मोतीचें पेस्त स्त्रियांक आनी विशेश जावन चेडूं भुरगें देवाचें देणें चेडूं भुरगें एक चली देवाची विशेष आशिर्वादीत रचना देवान आपल्या पुताक संवसारान धाडचें एका चलयेक विसलें आमच्या घरांतल्या चलयांक आमच्या स्त्रियांक जेजू भेटोवन दिवया आज आमच्या घरांनी कितलेशा घरांनी चलयांक मर्याद ना मान खंयच्याय रितीन गौरव ना तांकां तांचें शोशण चलता आमच्या चलयांचेर अत्याचार चलता आमच्या चलयांचेर बलात्कार चलता आज तांकां ह्या संवसारांत वायट दृश्टीन देखचे खामोकी आसात आज असल्या मागया आमच्या चलयांक गौरव मेळोवन दी आमच्या चलयो वाट चुकल्ल्या चलयांक जेजू भेटोवन दिवया कुटुंबाचो गौरव जावन आपल्या आवयची बापयची बोगना समजनासतना वायट वाट धरन आपल्याच वाटेन इश्टगतीच्या वाटेन चलिल्ल्या चलयांक जेजू भेटोवन दिवया सुमयान जेजो आज आमच्या हर एकल्याच्या कुटुंबाच्या चलयांक तुका भेटोवन दिता हांव जेजू पवित्र रचना दी तुज्या आवयक पवित्र ती जल्म दिवच्याक एका चलयेक तुवें विंचून काडली चलयांचो मान आनी गौरव जेजू तुवें वाडयलोय तूं कितलो मान आनी गौरव दिताय त्या चलयांक ह्यो चलयो आमच्या घरांनी पवित्र मानाक गौरव पात्र जाल्ल्यो जावन दी जेजू आशीर्वाद घाल तांचेर आमच्या आवयांचेर आशीर्वाद घाल कोण आवयो कश्ट जातात कोण घोवाच्या हातान कश्ट जातात कोण समाजाच्या हातान कश्ट जातात कोण शोशणाक बली जातात खंयच्या स्त्रियांक गौरव मेळना खंयच्या स्त्रियांक विचित्र रितीन कश्ट मेळटात जेजू तांकां तुका समर्पिता आमच्या स्त्रियांचेर आशीर्वाद घाल आवयपणाचे बाग तांकां दिलाय त्या आवयपणाच्या त्या पवित्र बेसावरीन जेजू आमच्या घरांत तुजें हाजीरपण आमच्या आवया मरी पाद आमकां लाभसें कर जेजू आमी तुका समर्पिता हालेलुया 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 हर एक दीस हर एक घडी तू तांचे संगी रावून राखता तू राखता सोम्या मागया बाबा भयणीनो आमी पुरवां आमी मोतीचें पेस्त करतना कणसी आमी हाडन ती आशीर्वाद करून जेवता एक बात एक कणसी जर तर आमच्या हाता पावचे जाल्यार एक रयत गोळटा हात पाय जरयता गाम वारयता आज आमच्या गांवांत रयताक मान ना कितलेशे रयत जीव घात करतात कितलेशे रयत कश्टान आसात
माती मूठ दितात तरी पूण तांकां गौरव ना, तांचे आयकतले कोणूच ना. आयच्या व्यावहारीक संवसारांत रयत कश्टता. सोम्या जेजो मनशाच्या पोटाक खण दिवचे रयत आमकां तुज्या जाग्यार आसा. सोम्या आमी सक्कट जेवता, 3 पावटी जेवता जेजो. 3 पावटी आमच्या पोटा पडतना ह्या रयताचो उडास आमी काडिना जेजो. 3 पावटी आमच्या पोटा घालतना आमी ह्या रयताचे कश्ट समजना जेजो. 3 पावटी आमचे पोट भरतना ह्या कुटुंबाच्या रयताचे गट बगणा आमी समजना जेजो. तो रयत कोणा खातीर वांड काडटा, कश्ट जाता, जीव जरयता, ताका सुख ना थोडी पोटी. आमच्यो सवलत्यो ताका नांत. एका धाकट्या घरान जियेता, सकाळी उठून गोळून राती वता गोळटा तो. सोम्या असं जाल्यार रयतांक आमी समजना. तांचे उरी आमी जियेता, तांचे उरी आमी पोट भरता. आमच्या पोटाक येता ते त्या रयताच्या हातान तो येता. सोम्या आज आमी तांकां भेटून दिता. कोण ह्या रयतांक समजनात आमच्या देशांत, कोण ह्या रयतांक समजनात आमच्या गांवांत, कोण मी रयता समजना आमचे मदें. सोम्या आमकां दैवीक जाणवाय दी, ह्या रयतांचेर आशिर्वाद घाल. ही भुंय तुवें दिल्ली ती रुतां करूंक गो. तुवें सोम्या ताका फावो केलें, तांचेर आशिर्वाद घाल. तांकां आमी समर्पिता. हालेलुया 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 सर्व साधिका सर्व साधिका सर्व साधिका सर्व साधिका सोक्रोस्माका सोडवंदार हांव समर्पिता. या घडये जैतीन तेसावां मागूंक येयल्लीं हांव भेटयतां. बाबा भयणीनो, ह्या एक तेसां वाचतना तुमचे खातीर सगळ्यां खातीर हांव मागता. ह्या घडये तुमचे तेसां हांव जेजूच्या पांयां तडीन दवरता. ह्या घडये तुमी उडास करा. एक तुमच्यो गरजो तुमच्या कुटुंबा पासत मागा. तुमचे लागीं मागो सांगल्या पासत मागा. सक्कट जायती कोण या इंटरनेट यूट्यूब डिवाइन टीव्ही चमरिपात ह्या आराधना बागेतून एकल्याची तेसावां याचे तुझ्या पांय तडी ह्या घडये येतले आनी जेजू तांकां पडतलो. बाबार्थान आमी तेसावां ताचे मुखार दवरया. मुंबयतावन डेनिस म्हणलो भाव कोवीड पेड्यान तावन आपूण बरो जाल्ल्या खातीर अर्गां दिता. अर्गां तुका सुमयान जेजू, होगलाप तुका सुमयान जेजू. आनी हे भयण जोसेफीन म्हणली तिची पिडा गुण जावच्या पासून सुम्या तुजे कडेन मागता. तिजी काकुळट कर. एका भयणीच्या कुटुंबान जेजू तेगां जाणा तुजी विशेष कृपा मागता. जेजू एकल्याक दुबयत बरें खाम ना आनी एकल्याक बरो सांबाळना आनी भुरगीं इस्काला वयतात कोवीड पिडेतां जम्या तांकां राख पूण तुजे लागीं मागता. जेजू ह्या कुटुंबाची काकुळट कर. सोम्या एकल्याचो जागो बऱ्या मला विकोन वचोंक ती सोम्या तुजे कडेन मागतात. ह्या जागेचेर आनी तांचेर आशिर्वाद घाल जेजू. एका प्रायवंत भयणीच्या आनी तिच्या भुरग्यां मदें समाधान जावंक जेजू. प्रत्येक मुंतीच्या फेस्ता वेळार तांच्या भुरग्यांनी त्या आवयक समजोवन जेजू ह्या कुटाम बरें जावं दी. मुंबयतान फिलोमिना म्हणली भयण जेजू तांच्या जाग्या विशीं सहस्रांनी घरच्या उपहादरांत हांव सुटका मागता. जेजू मस्त कश्ट जाता ती बरी भलायकी तिका दी, समाधान दी जेजू. सौदी अरेबियांतावन एक भाव जेजू थंयसर ताका एक्झिट मेळोंक मागता. सोम्या ताची काकुळट कर. फजीर फिरगोजेतो एव्हरेस्ट म्हणलो भाव जेजू परगांवांत आसा. BP आनी शुगर हाय जावन मस्त कश्ट जाता. जेजू ताची काकुळट कर, ताका आपड आनी बरो कर. जेजू सागर तावन एक भाव आपली BP गुण जावच्या पासत आनी ताचे स्टॉमक एलमेंट जाता. जेजू गुण जावच्या पासत मागता. जेजू ताका आपड. आविश फ्रांसीस म्हणलो सोम्या आपलो मेडिकल रिपोर्ट परगांवाक वचूंक जाता. नॉर्मल येवंक मागता. थंयसर ताजेर आशिर्वाद घाल.
विजय विल्सन म्हणलो भुरगो जेजू 13 वर्सांचो मानसीक पिडेन कश्ट जाता तो बरो जावंक तेजे कुटुंबाची मागता जेजू त्या बरो कर ताका आपड रोनी म्हणल्या एका भावान जेजू तेज्या आमालपियांनी सोडूंक तेज्या कुटुंबाची मागतात ह्या रोनीचेर तुजी दैवी काकूल तूं हो तूं एक बहीण तिच्या पांयाच्या घंटेची दूख गुण जावंक आनी कोयट अशें तिच्या पुताचें काम बऱ्या तरेन चलोवंक जेजू मागता आनी तिका बरी भलायकी लाभय आनी तिका तिका त्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घाल सोम्या काटी पडला तर पोर दोग एक्सिडेंट जावन दोगांक जेजू मस्त मारतला आनी मेजर इंजरी आसा ताजी सर्जरी पुरो जाली ही सक्सेस जावन बऱ्या तरेन बेगी गुण जावं ती मागता जेजू आशिर्वाद घाल कुंदापुरतान शोभा म्हणली भयण जेजू तुज्या घराचें काम हाकेर करूंक तुवें फावो केल्या अर्गां दिता अर्गां तुका सोम्यान जेजू गुलाब जेजू तुज्या पतीचेर आनी पुताचेर आशिर्वाद घाल हेनरी डिसोजा म्हणलो भाव जेजू लिव्हर कॅन्सर पिडेन कश्ट जाता ह्या दिसांनी ताका ही पिडा तर जाल्यार जेजू ह्या आमच्या भावाक हेनरीक राग विज्ञान तो गुण जावन दी सोम्या तुजी काकोत कर ओम जोरतावन सेलेस्टीन म्हणली भयण आपणाचें ऑपरेशन पोरूस जालें काल न्ही पोर जालें तेम्या हें ऑपरेशन सक्सेस जावन बेगीन ती बरी जावन घरा वचूंक फावो कर हे कादर जोडेन जेजू तांकां भुरग्याचें देणें मागता जेजू मस्त वर्सां जालीं कादर जावन जेजू तांगे भुरग्याचें देणें फावो कर जेजू हॉलवीन म्हणल्यार भावाक एक क्यूट स्टमक पेन आसा सोम्या मोशन जायना ह्या तुवें ताका आपडूंक जाय जेजू त्या भावाक हॉलविनाक आपड आनी गुण कर जेजू ताका एक भयण तिच्या आनी तिचे पते मदें असो मनस्ताप जेजू पयस सरोंक ती आनी ते दोगां एक जावं मागता सोम्या काकोल कर तांकां एक कर जेजू ह्या जोड्याक गोंयांत जावन आयडा म्हणली भयण आपलो एक प्लॉट सेल जावंक मागता जेजू दैत्य आडकळी येतात डिले तेच आसा पुरो रेकॉर्डांतले री डिले तेच जाता ह्यो आडकळी पयसान हो प्लॉट विकून वचोंक सोम्या तुजेर आशिर्वाद घाल आनी त्याच कुटुंबान त्या टुडीचेर जेजू परत एक आशिर्वाद घाल तिच्या पती संगीत तिका एकवटाय आनी बऱ्या संबंदान जिवंक फावो कर जेजू मेटिल्डा म्हणली भयण जेजू आपणा परगांवांत सोम्या एक बऱ्या सिटीजनशीप मेळोवंक मागता ते सिटीजनशीप तिका फावो कर सेबॅस्टियन दोस्त म्हणल्या भावाची बीपी आनी शुगर सोम्या ताप आसा ताका गुण जावन बरो कर म्हण ताची पतीन मागता काकोल कर सोम्या तांची कॅरोलीन म्हणली भयण सोम्या एक फ्लॅट बऱ्या मोलान विकून वचो मागतात तांचेर आशिर्वाद घाल एक भयण आपल्या जावयानी नात कोवीड पिडेत हांव गुण जाल्यार जेजू तुका अर्गां दिता अर्गां तुका सोम्यान जेजू ओगलाप तुका सोम्यान जेजू जेनिफर म्हणली भयण भायल्या गांवाक वचोंक विजा येवंक लागता जेजू तिका विजा बेगीन फावो कर डिना सेलीन लोबो म्हणली भयण आपली दिप्ती क्रिस्ती दिप्ती ताका कॅनडान PR मेळोवंक मागल्लें आनी तुवें ताका फावो केल्ल्या पासून ती अर्गां दिता अर्गां तुका सोम्यान जेजू गुलाब तुका सोम्यान जेजू दुबाय अशोकाक कामाचें क्लियरन्स मेळो मागता जेजू कॅरन म्हणल्यार भयणीचें ब्लड कॅन्सर गुण कर जेजू ताका आपायन तर राग जेजू ताका बरें कर हेनबॅट म्हणल्यार भावाचो रिपोर्ट बरो मस्त आयला मस्त बरो आयला ह्या पासून अर्गां दिता आनी मुखलें ट्रिटमेंट सक्सेस जावं जेजूचो आशिर्वाद मागता सोम्यान जेजू ताजेर आशिर्वाद घाल भलें तेजे कुटाम जेजू तूं जायतो तेम जावन तुज्या पिडेतावन अर्नी आनी पायस पिडेतावन गुण जावंक मागता मस्त कश्ट जाता जेजू तेजे कुटुंबाक समाधान फावो कर आनी पुताक आशिर्वाद दी बरें काम ताका फावो कर आयरीन म्हणली भयण बंदेल तावन जेजू तिच्या आंग दूख पय गुण कर आनी तशेंच भुरग्यांचेर नातरांचेर सगळ्या कुटुंबाचेर बेसांव आनी आशिर्वाद गारेंच्या कुटुंबांत येयल्ले कश्ट पयस कर जेजू हेलेन म्हणली भयण जेजू ताच्या भयणीच्या कुटुंबांतले आर्थीक समस्ये पर्याय कर म्हण मागता तांचेर आशिर्वाद घाल आनी हे समस्ये पयस कर आनी बरें शिकोवंक जेजू ताका आशिर्वाद दी तशेंच आनी एक भयण आपल्या पती बसत मागता ताजी साल बदलून बरी जिणी जिवंक ताका फावो कर लिना म्हणली भयण जेजूचे कॅन्सर गुण जावंक आनी तिका सोसूंक दयर ती जेजू ही पिडा ह्या पिडेन तर कॅन्सर पिडे बिये नासतना दयर तिका सोसूंक एका भावाचें डायबिटीज जेजू ताका जायते ताच्या पांयाक गाय जाला गो गाय गुण कर आनी डायबिटीज गुण कर जेजू आयवन आनी रिटा सल्डान म्हळ्यार तांकां भुरग्याचे देणें लापय सुमी हांव तुजे लागीं मागता प्रेसिला आनी पास्काल तांच्या जागेचे समस्ये परिहार कर जेजू बेगीन ताका सुटका दी एक भयण तिच्या पतीन तिचे तावनो पयस सरनाशें आनी तिजें हें काजार तुटनाशें वडील आनी प्रत्येक तरान हे तुटोवंक प्रोत्साहन दिनाशें मागता हें काजार राखून व्हर जेजू सोम्या आमी सर तुका वैरादे भेटयता
आजच्या संगता जेजू या आराधनाक आमकां कोमो करच्या दानीक जेजू तुका भेटून दिता उदार मन दातिले तांचेर आशीर्वाद घाल हे पुलां दान दितल्यांक आनी ह्या हांगासर आल्तार सोबयतल्या दर म्हयन्याक सगळ्यांक जेजू हांगासर व्हिडिओग्राफी करतले आमच्या भावाक संगीत दितले आमच्या भावाक ह्या आराधना प्रत्यक्ष हांगासर आदार दितले हर एका भावाक म्हयन्याक आशीर्वाद घाल सोम्या आमच्या सगळ्यांचेर आशीर्वाद दिमी घालया सगळे आमी ह्या घडये दिमी घालया जेजूक आमी समर्पया सोम्याची सगत ह्या घडये आमचे देवतेच आसा सोमी जेजू आमकां आपडतेच आसा हर एकले आमचे आमी जेजू कडेन मागया आमच्या हृदयार आदोवन घे आमच्या आदोबार घे सोम्या कडेन आमी स्तुती करया हालेलुया 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 जीसस 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 जेजू 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 या घडये आमी तुका समर्पित आहोत सोम्या तुझी पवित्र ताका देऊन दी सोम्या तुझी गुण करचे ताका देऊन दी तुझ्या तुमका गुण कर हर एकले जेजू या हर एका कुटुंबाचेर आनी एक जेजू पिढे तुझे तुझे सगळी ताका वळय सोम्या तुझे दैविक स्वास्थ्य मध्ये जीसस लॉर्ड जीसस you touch every one of us Lord let your power come let it heal us from heart and soul and mind and body let it liberate us Jesus Jesus you are the master of our body and the mind Lord Jesus heal us and protect us hallelujah 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 सोम्याचा आशीर्वाद घेऊया येत्या वोडा सग्रामेता साष्टांग नामन करूया पूर्विल्ल्या त्या रूपा बदला नव्यो रीते आदार्या सलबन वेचस्कत विश्व्या बावाटाचे बळ देव्या जशें बापा तशेंच पुता उल्हासानी स्तुती जावं पदवी महिमा ससना ससना एका ताळ्यान सीता तुका दोगांच्या स्पिरिता समासमी नावडता प्रार्थुया हे देवा विचे सक्रमेंत काल तुझ्या कष्टाचो उडास तुवें आमकां सोडलाय तुझे सोडून वर्सदान तुमचे ते आमी बगीत सारको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र विस्तरांक आमी मान करूंक आमकां देन फबो कर जो जेतन राज करताय ससनाच्या ससना सर्व सौदिता सर्व सौदिता सर्व सौदिता